मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत कोळसो नाका घोषणा दिवन विरोधकांनी तापयले सभाघर. मुरगांव बंदरात सुमार 50 लाख टन कोळशाची हाताळणीक परवानगी दिल्ल्या मर्यादे परस चड आसा असो विरोधी पक्ष आमदारांनी केलो दावो. चौदा जानेराक सकाळी आझाद मैदानाचेर निदर्शनां. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवान शिटकायले सरकाराक. SIR प्रकार हाडलो खरो, पूण ह्या प्रकारांत सरकाराचे व्हडले गुंडलसांव. मतदान वळेरेंत व्हड बदलाव. खोलायेन जावची चवकशी. काँग्रेस पक्षाची सीईओक भेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत कोळसो नाका अशी घोषणा दिवन विरोधकांनी आयज सभाघरांत बोवाळ केलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी आल्टन डिकोस्टान मुरगांव बंदरात सुमार 50 लाख टन कोळशाची हाताळणी परवानगी दिल्ल्या मर्यादे परस चड आसा असो दावो केलो आनी केंद्रान स्वता पर्यावरणी परवानग्याक दिवंक नाशिल्ल्यान गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान संमती कशी दिली असो प्रश्न केलो. आमगेलो लेट डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर सांगिल्लें that Goa does not need expansion of coal आणि त्याचे रिझन विचारले बिकॉज गोवा डज नॉट प्रोड्यूस or manufacture steel. Marmagaon Port Authority handling of more than 5 million tons cargo taka environment clearance जावी पडा from central government. Goa State Pollution Control Board consent to establish and consent to operate coal हे तांकां दिला आणि हा एक RTI मागलो. RTI आमकां डिटेल आहा तेजेर क्लियरली आमकां बरयलो दिलो आहा. I will place it on the table that they have not got environment clearance. So without getting environment clearance, Maka Minister को जान जावपा जाय कित्याक without having this, how does the Goa State Pollution Control Board has given them the consent to operate coal? मारमगांव पोर्ट ऑथॉरिटी हाच्या हातूंतल्यान आतापर्यंत तीन कंपनीज ज्यो आहा पळय न्ही ते कोड हँडलिंग करता आनी हाज्यो एनवायरमेंट क्लियरन्साची कॉपीज जी आसा पळय न्ही ही इश्यू तेजेर एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतला तिगूय जाणांनी आनी ते परमिसेबल लिमिटात आसा. कोणूच परमिसेबल लिमिटात ना अशें ना. ओके the coal handling at berth number 5A 56 South Western Port berth and port number 7 at Adani and coal handling Morphine Dolphin. ओके यांच्यानी सगळ्यांनी एन्व्हायरमेंटल क्लियरन्स हे एस्टॅब्लिश घेतला. कोळशाची हाताळणी परवानगी मर्यादे भितर आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले, पूण विरोधकांनी ते मान्य केले ना. युरीन साबार विरोधाभास दाखयले. केंद्राकडल्यान मेळिल्ले 5 बर्थ कोळशाक हाताळटात जाल्यार मुख्यमंत्री फकत 3 बर्थ मान्य करतात. एकूच बंदर तोच कोळसो पूण सत्याची 2 सामकी वेगळी आवृत्ती. Sir, I would place the record of the reply given in Parliament. अंडा जे पार्लिमेंटान रिप्लाय दिलेलो आसा जो रिप्लाय आहा तेजेर this is a reply given to Captain Viriato Fernandes that berth number 6, berth number 7 west of breakwater mooring dolphin are handling coal and coke. There are 5 places that are handling. Honorable Chief Minister, your answer today what you have given. Much suppose you have said that you are handling at 3 places. The different engine in the center says that you are operating even on west of breakwater. Why is this missing in your reply in annexure B? जो पट annexure दिला तितून तुम्ही सांगला की साउथ वेस्ट अदानी आणि मोरिंग डॉल्फिन 3 कोडे सेंटर सांगता 5 कोडे. ही रिप्लाय हांव प्लेस करता. आतां स्पीकर सर जे मुखेलमंत्री सांगता सगळे पोर्ट लिमिटान आहा. आम्ही प्रश्न हिंगा मांडलेलो JSW Jindal has violated all the norms. 15, 16, 16, 17, 17, 18. 3 वर्षा they have handled 10 million metric ton. There has a show cause that has gone. This government is sleeping. Nothing has been done to recover that amount. ये एक fraud. कोळसो परवानगी घेनासतना ब्रेक वॉटराच्या हस्तांतेक हाताळटात असो दावो युरीन केलो. पुराय चौकशी करपाची मागणी केली आणि कोळसो कंपनी कडल्यान प्रलंबित आशिल्लो ग्रीन सेस वसूल करपाचो उलो मारलो. तशेंच GSPCBन जारी केल्ल्या सगळ्या समंतीची पुराय माहिती दिवपाची मागणी केली. Goa State Pollution Control Board received a complaint saying that environmental clearance is not there. The way they are handling आज जे क्वांटम मुरमुगांव पोर्टान जेन्ना हँडल जाता स्पीकर सर हितून चोयल्यार पयलीं सुवातेर हो प्रश्न जो पार्लिमेंटाक एक आन्सर आणि तुगेलो दुसरो आन्सर
Yeah, Mormugaon Port Authority is become a state within a state. There is no control of the state government. RTI ha RTI चे मेन्शन केला की एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स ऑर्डरांक ना. नंबर 2, हिंगा जेन्ना इतले कोटीचे जेन्ना मिलियन टन एक्सपोर्ट जाता आणि एक आन्सर जेन्ना सरकार सांगता 3 कोटी, दुसरे सरकार सांगता 5 कोटी. आय मेक अ चार्ज दॅट वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर ऍक्टिव्हिटी जाता. आमदार आता भितर घेना, तेजेर तू इन्क्वायरी करतलो. युअर फिगर्स of export of coal done by your Goa State Pollution Control Board एक फिगर हा आणि दिल्लीच्यान एक दुसरो फिगर हा. Why is this discrepancy? सारखे ताळमेळ जायना. The Goa State Pollution Control Board has not permitted Southwest Port Limited or Adani Marmagua Port Terminal to handle the additional quantity of coal or coke above what is permitted by the board in 2012. हाज्या वयर कांयच आमी परमिट करूं ना. JSW केला, JSW केला ना करूं. कित करू ना तू लास्ट टाइम असा आन्सर दिला सर. चीफ मिनिस्टर सांगला ऑलरेडी 10 मिलियन मेट्रिक टन 16 17 17 18 18 19 मिलियनच्या भायर आणि अकॉर्डिंग टू द AI नोटिफिकेशन ऑफ द 2006 तांकां EC लागा ना. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकार, लिंझी मिनेझीस आणि मुझेफ शेख. आरक्षणाची मागणी पुराय करपाक गोंय सरकाराक अपेस आयिल्ल्यान 14 जानेराक सकाळी 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर निदर्शनां करतले. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब ऑफ गोवान सरकाराक शिटकायलें. एसटींक अजून मेरेन तांच्या बलिदानाचे फळ मेळूंक ना. देखून आमी वावुरतले. आमी आंदोलन करून आमचे बिल पास करून घेतलेच. मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवाचो प्रवक्तो गोविंद शिरोडकारान सांगले. हो जो मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो जो हे आसा, आमचें हें जें आंदोलन जें आसलें की हे 2022 सुरू जालें. मिशन एकूच आसलें जी आमची ही जी लेजिमेंट आमची जी मागणी जी आसा की विधानसभेत आमकां राजकीय आरक्षण मेळचें. आमी मिशनान अथक परिश्रम घेतले. डेलिगेशन आसा ती दिल्लीक वेली, होम मिनिस्टरा कडेन वेली, सगळ्या आमच्या असेंब्लीचेर आमी प्रेशर हाडलो. सगळे आमचे जे हे आसा ओपोजिशन जे आसा तेंच्यांनी सगळ्या पार्टीने आमच्या खातीर बरें काम केलें, लिडरांनी. आणि ह्या प्रेशरानुसार शेवटी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हे बिल इंट्रोड्यूस करपाक आमी भाग पाडले. हे जे बिल हे आसा ते जावन आतां 6 म्हयने सुमार जाले. जे कितें फुडें कितें एक्सपर्टायट करपाक जाय आसलें जाता तितक्या बेगीन. आयजूच आतां अशी न्यूज कळयल्ली आसा की इलेक्शन आसा ते 2027 न्ही तर 2026 जावंक शकता, डिसेंबराक. आणि अशें तर हे आमचे गोंयचे सरकार जे आसा जे सदांच आमकां गाजर दाखयता तुमचें काम करतले 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 म्हणून, आणि आमच्या आदिवासी लोकांचो सपोर्ट घेवन ह्या हेजेर खुर्चेर बसून रावता. हे कासवाचे खातीर काम करून चलचें ना. अजून म्हणटा आमी आमकां ग्रांटेड दवरूं नाका. दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे 14 जानेवारीक आमी आझाद मैदानाचेर डेमॉन्स्ट्रेशन करतले, बसतले. त्याच बरोबर आमचो संपूर्ण आदिवासी जो समाज जो आसा तांकां कदाचित हे जे राजकीय जे आरक्षण जे आमी मागता मिशनाच्या मार्फत तेची गंभीरता कळूंक नासतली. The readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025 इंट्रोड्यूस केलें 2024 आनी त्या दिसाकच पास करून मागीर 13 ऑगस्ट 2025 ह्या बिलाक आमच्या प्रेसिडेंटान असेंब्ली आतां बिल पार्लिमेंटान टेबल केल्या उपरांत आतां सरकारान पास करपा खातीर ओ एसेंट दिवपा खातीर
1 वर्स काढले आणि नोटिफाय झालं उपरांत प्रेझेंटेशन मेळ उपरांत आज ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर ऑलमोस्ट 6 महिने कंप्लीट झाले. पूण सरकारान जे नोटिफिकेशना प्रमाणे, जे कायद्या प्रमाणे जे कित करपा जाय आशिल्लें तें अजूनय केलें ना. जी ऑथॉरिटी आसा ताका पावर दिवपा जाय आशिल्लें काम करपाचें तें अजून केलें ना. जे पेड खावन ते झोपी गेल्यात मातशें जाग जावचें आनी सरकाराक जाग हाडपा खातीर, कित्याक आदिवासीचे प्रश्न आसात तेन्ना सरकार सामको कुंकणा भाशेन न्हिदता. त्या सरकाराक ज्या कुंकणा भाशेन जो झोपी गेला त्या सरकाराक आमच्या मुद्द्या बाबतीन, आमच्या इशू बाबतीन जागृताय करपा खातीर आमी 14 जानेवारीक 2026 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर आमी धरणा बसतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. SIR हो प्रकार घडलो खरो, पूण ह्या प्रकारांत सरकाराचे व्हडले गुंडलसांव आसा. 11,42,000 लोकांक शोकॉज नोटीसी पावयल्यात. हाचेर खोलायेन चवकशी जावपाकच जाय. काँग्रेस पक्ष मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याक मेळपाक गेले. सध्या गोंयांत जो SIR जो चालू आहा तातूंत गोंयकारांक त्रास जाता. सो हें आमी ताज्या मुखार मांडपाक आयिल्ले. आतां SIR भितर 2 पार्ट आसात. एक जे ASDD लिस्ट तांणी काडला, विच इज रफली अबाउट 1,08,000 गोवन्स. त्या ASDD लिस्टान थोडे डेथ आसा, थोडे एबसेंट आहा, थोडे परमनंटली शिफ्टेड आहा आनी थोडे एन्युमरेशन फॉर्म रिजेक्शनूय आहा, रिफ्युज्डूय आहा. आतां ह्या लोकांक 1,08,000 लोकांक तांणी फ्रॉम ते डिलीट करून उडयले. दे आर नॉट देर इन द ड्राफ्ट रोल. एज पर द लॉ तुवें कोणाकूच डिलीट करपा जायना. यू हॅव टू सर्व हिम अ नोटीस, अ शोकॉज हॅज टू बी इश्यूड. आणि समज तो येना, तो जर क्लॅरिफिकेशन दिना, देन यू कॅन डिलीट. सुप्रीम कोर्टान इन बिहार SIR हॅड टोल्ड. सो 1,08,000 लोकांक हांणी गोंयकारांक डिलीट करून उडयल्या. सो दॅट वॉज वन पॉयंट वीच वी हॅड कम टू रेज. सेकंड वॉज जे आतां ड्राफ्ट रोलान नांवां आयल्या तातूंत गोंयभर 1,82,000 लोक अनमॅप्ड आसा. म्हणल्यार ह्या 1,82,000 लोकांक शोकॉज नोटीसी इश्यूज जाल्या. तातूंत एक म्हणल्यार आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसाकूय नोटीस इश्यू जाल्या आणि हू वॉज एक्स आणि चीफ ऑफ नेव्हीकूय नोटीस सर्व जाल्या. सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार कितली तरी गुड्डुलसांव करपाक सोदता. कोर्तालीचें एक उदाहरण, एक फॅमिली आमच्या मरेन आयली. बापायक सोमारा डेट इश्यू जाता, बायलेक बुधवारा आणि भुरग्यांक शुक्रारा. हे कितें? अरे एका फॅमिलीक जर तर तुवें तिगूय जाणांक जर तर शोकॉज इश्यू केल्या जाल्यार इट हॅज टू बी ऑन वन डे एट डिफरंट टायम्स सो दॅट देर इज नो इनकन्विनियन्स टू द फॅमिली. बरे दुसरे ते लोकांक जे पळय थंय टायम दिता, तो बाबडो सकाळी 10 थंय येवन उबो रावता, ताजो नंबर येता म्हळ्यार सांजची 5-6 जाता. सो दिस इज बिकमिंग अ न्युइसन्स अँड इनकन्विनियन्स टू द पब्लीक. SIR म्हणल्यार हांगा जो वोटर आसा ताजो अधिकार आपल्या वोटर लिस्टाचेर आसचो हें काम करपाचें तांचें. लोकांक डिलीट करपाचें काम न्ही. की 2 लिस्ट आसता, 2 लिस्ट तयार केला. एक एबसेंट, नॉट फाउंड, नॉट ट्रेसेबल म्हणला, डेथ, परमनंटली शिफ्टेड आनी EF रिफ्युज्ड हो एक. दुसरो लिस्ट आसा तो नॉट मॅप्ड. आतां BLOचो ड्युटी लोकांक आधार दिवपाक 2002 रोला प्रमाणे मॅपिंग करपाक. लोकांक खबर ना. एक मनशांनी अकाउंट बँक अकाउंट नंबर घायलो, दुसऱ्या लोकांनी लास्ट इलेक्ट्रल रोलाचो तो AC नंबर घायलो. आतां 2002 रोलाचेर तुकूय आशिल्लो की आमचे एटलिस्ट फुडें आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी बास्तोरा आनी उस्कोय सालिगांव पडटाले. सालिगांव आल्दोना 2002 रोलाचे सोदल्यार ते मेळचना. सालिगांव रोलाचे पण हेल्प करूं जाय तांकां. मोयरा नॅशनला TV पडटाले, आयज आल्दोना आसा पूण ते TV रोला पडोवपाक पडटाले. सो अशें करून लोकांक त्रास जालो भरपूर आनी तांकां मेळोना, ते टेन्शना पडलें. आतां हांव एक BLOचो ड्युटी तो
काम करपाक आनी आदार दिवपाक आनी हे लोक शॉर्टकट कितें मुगे 159 एक बुथार 159 लोकांचे नाव ऑन द डिलिशन लिस्ट घायले आतां कितले उरले हांव ते देखून ते घेवन डॉक्युमेंट घेवन येयलां आतां ते सगळे डिलिशन करून 434 नांव उरले आठ 434 नावांचे उरले ते 365 नॉट मॅप म्हणलो आतां 365 काडले जाल्यार 69 वोटर उरले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. गोंयांत घोड्यांची तस्करी वाडत चल्ल्या. हाका लागून कायदेशीर घोडे व्हरपी दुनियांक त्रास जातात. गोंयचे फामाद रेयांचे फेस्ताक घोड्यांची गरज आसता, पूण ते घोडे हाडटना लेगीत NGO आडखळी हाडटात. सरकारान हाचे दखल घेवची म्हणून लोक म्हणटात. पळयात रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट. सगळ्या लोकांक खबर आसा की घोडे हाडपाची सद्याक बॅन आसा आनी हे घोडे हाडूंक जायना म्हणून, पूण हांगा आतां बारीक लोक सुद्दां आतां सद्याक घोडे हाडून हांगा सद्याक धंदो करपाक लागले कडेन आसा. पूण हे घोडे इलिगली कशे हांगा पावतात ते कळना. पाडी हांगा पयर 2 घोडे धरले, तेज नंतर तेजे पयलीं आनीक 2 धरले. आनीक हे जे घोडे जे आसात हे आतां तेंचे मदीं ज्यो जाती आसात त्यो 2 तरी आसात. तेय घोडे हाडटात आनी हेय घोडे सद्याक हाडपाक लागले कडेन आसा. सद्या हे घोडे जे आसा हे बिचांनी चड वयतात, कित्याक बिचाचेर हांगा पयसो तेंचो खूब जाता. आमी एक सांगूंक सोदतात, हे जे इलिगली घोडे हाडटात हेजो फटको जो आसा वो जे ट्रेडिशनल आमगेले जे रिच्युअल्स आसा हेका जेन्ना हाडटात तांकां खंय तरी बडी पडटा. कित्याक हे जेन्ना हाडपाक वयता त्या टायमार हांकां खंय तरी परमिशन आसून सुद्दां हांगा NGO येवन हाडायता अशें म्हूण जे घोडे हाडपी आसात हे सांगतात. तुमी जाणा आसतलें की फेस्ता खातीर जे गोंया भितर 2-3 फेस्त जातात, चांद्र जातात, वेलसांव जाता आनी नॉर्था एक कडेन जाता. हांकां घोडे जाय पडटा. त्या घोड्याचेर ट्रिकिंग म्हणून तांकां त्या हेजेर बसून हाडटात आनीक इगर्जी व्हरतात. म्हणटकीर ह्या कामा खातीर तांकां खूब त्रास जातात. म्हणटकीर हांगा सरकारान खंय तरी हेजी दखल घेवची आनी हे जे इलिगली कशे घोडे गोंया येतात हेजेर तरी कारवाय करची म्हणून मागतात. वर्सां हांव दीत आहा घोडे 25-30 वर्सां जाली, तरी आसतना इतली NGO त्रास करतात. वाटेर चलोवन गेल्यार आडयतात आनी मागीर पेपर विचारता. पेपर हिंका कित्याक पेपर दाखोवपाचे? हांव म्हणटा कितें हिंका तुमी या पुलीस स्टेशनार हांव पेपर दाखयत म्हणून, तरी आयकनात. 2 वरां 5 वरां थंय रस्त्यार दवरता. सो हे कित्या खातीर तुमी कित्या खातीर हाडटा हे घोडे? हे तेंगेले ट्रेडिशनल पयलीं, हे देवा लागून घोडे, हे कितें बसून भोंवपाचे न्ही. मागीर हे हाडटरे हे तांकां हांगा फेस्ता जाय पडटात. हय, 3 ते रे म्हणटा ते रे बसता तेजी. मागीर कोण त्रास करता तुमकां? हे NGO आहा. मागीर बाकी ते बारीक बारीक भुरगीं जाले ते बेश्टे NGO म्हणून येतात. आतां सकाळीं हाडटा तेन्ना परत हाडेल म्हाका एक चेडवान पेपर दाखय म्हणटा रस्त्यार. 2-2 देड वर दवरता आनी कोण कोणाक फोन मारप आनी लोकांक आपप मागीर 40-50 जाणां. सो तुमचे कडेन परमिशन आसा? परमिशन टोटल आसा म्हणून हाडटा न्ही हांव. 30 इयर्स जाले हांव करते. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत आनी अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. जानेवारी वता तशें गोंयचें हवामान उश्ण जायत आसा. सुकी परिस्थिती तिगून उरतली. तापमानात वाड जावपाची शक्यताय हवामान विभागान उक्तायल्या. पूण सकाळीं धुकें पडटलें. फुडले कांय दिसांत ढगाळ वातावरणाचो अदमास आसा. फाल्यां राज्यात ढगाळ मळबाचो अदमास आसा. सकाळी आनी सांजे धुकें पडटले. दिसाच्या तापमानांत वाड जातली. बुधवारचे तापमान 35 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. 19 जानेरा मेरेन सुकें हवामान. नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी धुकें. मंगळारचे तापमान 35 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.